नमस्कार इश्टानो. आयज आमी आल्दोना झेडपी इलेक्शन्स जो आमचो कॅन्डिडेट आल्विटो सर कंटेस्ट करतालो त्या इलेक्शनाचे आमचे एक्सपिरियन्स तुमचे कडेन शेअर करता इश्टानो. सो स्टार्टींग विथ द रिजल्ट्स पळोवन घेवचे इश्टानो. आमचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आल्विटो जोझफ ऑगस्ट डिसिल्वा टोटल वोट्स पोल्ड 1384. Second, Congress candidate Mary Alice Maria Menezes 4712. Prajot Lakshman Mandrekar RGP candidate 871. Shailesh Sham Harmalkar Aam Aadmi Party candidate 422. Subhash Krishna Morazkar BJP candidate 4438. आणि टॉमी जॉन तावारीस वन मोर independent candidate, he polled around 102 votes. So total votes which were rejected are around 220 votes and total votes polled is about 12,149. So with these results, yes, we didn't win the election, but we ended up third out of 6 contesting candidates. Behind two major parties of our country, Congress number 1, BJP number 2, we were number 3, ahead of one regional party and one national party, and obviously besides one independent candidate. But what are the takeaways of this? From here on, आमचो candidate Alvito sir तेका कितें setback जातले ना. He continues as the chairman of the Biodiversity Management Committee of Pomburfa village. He continues his social work with as a chairman आणि विथआउट अ चेअरमॅन. गावाक लागून ते काम कंटिन्यू दवरतले. आमकां कितें सेटबॅक येयलो ऑन रेप्युटेशन. आमकां थोड्या लोकांनी प्रश्न विचारले इश्टानो, वीच आमचो अनुभव तुमचे कडेन शेअर करता न्हू, एक्सपिरियन्स. सो आमकां खूब लोकांनी अशे प्रश्न विचारले फोन करून बी, तुमी एक्टिविजमान बाकी कोर्टांनी बिर्टांनी वचपाचें काम बरें करता, पॉलिटिक्सान कित्याक भितर सरता काय म्हणून, पॉलिटिक्सान कित्याक इनवॉल्व जाता. सो इश्टानो हेजें उत्तर म्हटल्यार लार्जर प्लॅटफॉर्माक आनी आमच्या प्रेक्षकाक दिवपाक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. म्हणून सांगपाकशें दिसता की बाय एंड लार्ज आमचे चडशे जे अवेरनेस जाता ते ऑनलायन जाता. आणि ओनली लायक शेअर कमेंट दॅट कॅनॉट बी द टेस्टिंग पॅरामिटर्स. की हे पॅरामिटर वयल्यानूच आमी आमचे इफेक्टिवनेस टेस्ट करप इज नॉट रायट, नॉट द रायट मेथडॉलॉजी. असले इलेक्शन्स बीन जाता पळय, इट इज लायक आमच्या गांवांनी जात्रा जाता, काले जाता, फेस्तां जाता. हे जेन्ना जाता आमी मातसो आमचो रुटीन चेंज करता आनी आमी काल्या जात्रांक फेस्तांक वयतात न्हू. सो इलेक्शन्स आर सिमिलर टू दॅट. आमकां ऑब्जेक्टीव एक अचीव करपाक जाय. सो जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता मातसो आमचो शेड्यूल चेंज करता आनी वी पूट आवर सेल्फ टू टेस्ट की आमचो कितलो पेनेट्रेशन जाला, आमचो कितलो इफेक्टिवनेस जाता इन द सोसायटी. सो इन दीस एंटायर एक्सरसायज आमकां आतां अशें कळोन येयलें की इफेक्टिवनेस आसा. थर्ड येयले आमी, दॅट टू बिहायंड 2 ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, तेंच्या फाटल्यान आमी येयले, थर्ड येयले. 1384 people are straight away supporting us. That comes to about 11+% in this constituency. इतले लोक ऑन ग्राउंड लेवल आमकां सपोर्ट करता, हे पळोवन बरें दिसलें. सो दीस वी आर पुटींग आवर सेल्फ एट टेस्ट ओवर हियर. आमकां आनीक एडवांटेज जाली ह्या एंटायर एक्सरसायजान. जशें आमकां सपोर्ट करपी, ग्राउंड लेवलाचेर सपोर्ट करपी कितले हू एप्रिशिएट्स आवर वर्क, तो फिगर मेळ्ळो. एड टू दॅट आमी जेन्ना अपील केली की आमच्या कॅन्डिडेटाक कॅम्पेनींग करपाक येवचें म्हणून, आमचो ग्राउंड वर्कींग स्ट्रेंथ आतां म्हटल्यार वर्कींग टिमाचो स्ट्रेंथ 3 times वाडलेलो आसा. खूब लोकांनी ड्युरींग कॅम्पेन आमच्या वांगडा काम करपाची इच्छा दाखयला. सो आतां आमची टिमूय वाडलेली आहा. सो नो डावट की आमी इलेक्शनान पडले आमी, पूण आमी हे इलेक्शनान खूब गेनूय केले. दुसऱ्या प्रश्नाचेर वचपाचें म्हटल्यार आमचेर एलिगेशन घातले की आमी खंय
ऑपोजिशन पार्ट्यांच्या विरुद्ध काम केलें इन सपोर्ट ऑफ BJP खंय. आनी मजेची गोश्ट कितें दिसता न्हू, ह्या खंयच्या लोकां कडल्यान आमकां कमेंट येयले जे आमी जेन्ना BJPच्या अगेन्स्ट उलयतात तेन्ना जे आमकां लायक कमेंट करता पळय त्या लोकां कडल्यान कमेंट येवपाक लागले की तुमी ऑपोजिशनाच्या अगेन्स्ट काम करता इन सपोर्ट ऑफ रुलींग खंय. आमी आतां कितलींशींच वर्सां जालीं BJPच्या अगेन्स्ट उलयत आसा, पूण जेन्ना इलेक्शन्स येता तेन्ना हांगासर ऑपोजिशन पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसता ते आमचेर एलिगेशन घालूंक लागता की वी आर वर्किंग फॉर BJP म्हणून. नाव दीस वॉज फनी थिंग, पूण हेजे आमी विचार केलो वॉट कूड बी द रिजन काय म्हणून. सो इश्टानो हेजो रिजन न्हू एक्चुली असो आसा की आमकां सगळ्यांक गोंय वाचोवपाक जाय. आमची टीम जी काम करता पळय इट इज आमकां डायरेक्टली आमचो ऑब्जेक्टीव वी वॉन्ट टू वर्क फॉर सेफगार्डींग प्रोटेक्टींग एंड वेलफेअर ऑफ आवर स्टेट. हो आमचो डायरेक्ट ऑब्जेक्टीव. पूण जेन्ना वेन यू असायन युअर सेल्फ टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तुमी पॉलिटिकल पार्टीचो भाग जाता तेन्ना ऑब्जेक्टीव कसो चेंज जाता तो पळोवन घेवचो इश्टाना. आनी दीस कूड बी अनकॉन्शियस ऑल्सो. कित्याक खंयचीय पार्टी जेन्ना ऑपोजिशनान आसता तेन्ना दे आर मेंट टू, तांकां जाय आसता की आमी गोंयाक लागून काम करता अशें दाखोवन दिवचें आसता. आनी रुलींग पार्टी आहा ती गोंयच्या विरुद्धान काम करता अशें दाखोवन दिवचें आसता. ते पयलीं काँग्रेस करताली, आतां BJP करता. आनी BJPन आतां चडशे काँग्रेसाचेच लोक आहा. इट्स अ नोन फॅक्ट. पूण ऑब्जेक्टीव कसो चेंज जाता तो पळोवया. जेन्ना तुमी पॉलिटिकल पार्टीन एंट्री घेता ऑब्जेक्टीव असो जाता की आमकां इलेक्ट करून हाडले जाल्यार आमी गोंय वाचयतले. टील दॅट टायम धीर धरून रावा तुमी. म्हणून इलेक्शना टायमार ते कितें सांगता, आमकां वोट करा, आमी जिखले काय मागीर आमी गोंय वाचोवपाचें पळयतले म्हणून. पूण आमचें तशें ना न्हू. आमी जिखो नाल्यार ना जिखो आमी 24/7 गोंय वाचोवपाच्याच कामाक आसता. सो जेन्ना आमचेर एलिगेशन घालता तशेंच एका बऱ्या मनशाक आमी क्वेश्चन विचारलो एंड वी वर प्रिपेर्ड. वी हॅड डन आवर रिस्क एनालिसीस. आमी रिस्क बीन एसेस करूनच फुडें सरलेले आनी तुमचे पर्यंत पावयल्लेले आमी. तितूंतल्या एका बऱ्या मनशान आमकां प्रश्न घातलो, तुमी BJPक लागून काम करतात मरे म्हणून. आमी ताका एकूच प्रश्न विचारलो, तुमचो सिटींग ZP कोण आहा तेजें नांव खबर आहा काय म्हणून. सो आमकां जे क्वेश्चन विचारताले पळय की आमी ऑपोजिशनाच्या अगेन्स्ट काम करता म्हणून, तांकां सिटींग ZP कोण आहा तो सुद्दां खबर ना. ZPन त्या कितें काम केलां तें खबर ना आनी त्या ZPचें कितें काम आसता तें सुद्दां खबर ना. आनी ते व्हडले पॉलिटिकल पंडीत जाता इलेक्शन येतो कोणी आनी आमकां स्टॅम्प करता दॅट वी आर वर्किंग फॉर BJP म्हणून. अशें पॉलिटिक्स चलता इश्टानो. सो हांगाच्यान आमी एक सांगपाक सोदता की एज एंड वेन आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, कन्सिडरींग द रिस्क, आउटकमान कितें रिस्क आसा पळय फॉर द स्टेट. आमचें मेजरमेंट इज डायरेक्टली स्टेटाक लुकसाण जाता काय स्टेटाक फायदो जाता तेजेर आमचें डिसिजन आसता गोंयाक लागून. सो ते रिस्क एनालिसीस करून आमी हेज्याय फुडें स्वताक टेस्ट करपाक लागून इलेक्शनाक देंवतले. आनी आमकां प्रामाणीक लोक आमच्या वांगडा जाय जे इंडिपेंडंट थिंकर्स आहा, जे पॉलिटिकल पार्टी तांकां रोड मॅप दाखयतात त्या रोड मॅपाच्यान वयतत कोणी गोंय वाटावतले म्हणून सांगपी आनी आयकपी लोक आमकां नाका. कित्याक तेंचे लिमिटेड थिंकींग तितल्या पर्यंतूच आहा. आमकां बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स वचोन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिवाक काम करपी लोक आमच्या वांगडा जाय. प्रामाणीक लोकांचे आमकां सैन्य तयार करचें पडटलें आमचें गोंय वाटोवपाक. हो आमचो अनुभव ह्या ZP इलेक्शनाचो. आनीक अशे अनुभव आमी घेवपाक आतां वाट पळयता. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.